त्यांचं समाजन आनी आमच्या शिकपा संस्थांनी शिकच्या सर भुरग्यां पासून तूं मागया आमच्या सर भुरग्यांनी बरी भलायकेंत आसूंक जाणवायन वाडोवंक बाबर्ताची बरी जिणी चडूंक शिकप बरें करून शिकून आनी वाडोवंक वडिलांक विधेय जावंक कुटुंबाचो संतोश आनी समाजाचो अलंकार जावंक गरजेची कृपा देणी ह्या भगवंत सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी तांच्या बसत मागया सक्रामेंतल्या जेजूक वर्णूंक गावया गीत दिमी आमी घालया दुलोब जेजू मोगाळ उदार दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोबाळीस्ट आमचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो काकुताची केदी बेमोती सोदर्यो तो वेची कत्म्या पोटलून धरता आपल्या रक्तान न्हाणला बापा दिता तांकां ओपसून कुरपेशेल्यांक मेटयता आपले जल्मास तांकां गावून तांचे दैतोई जाता बापा दिता तांकां ओपसून कुरपेशेल्यांक मेटयता आपले जल्मास तांकां गावून तांचे दैतोई जाता मोगाळीस्ट जेजू सोम्या सरसावतांगो करतेल्या मानतो सैबाग तुजो सरपडटांत नमस्कार जातू आमचो इश्टा सरसाव जिवितांतस्ता परी निर्मी आमी बघून तुका रूपागी सरगारी जात तू आमचो इश्ट सोस्त्राव जिवितांतस्ता परी निर्मी आमी बघून तुका रूपागी सरगारी रूपभागी सरगारी रूपभागी सरगारी
Povide sacramentant Unde par azarasham chamogala chezu Disani rat या सक्रमेदान आमकां तूं राखून रावलाय तुजे लगे आयिल्ल्यांक सर्वांक तूं मोगान उलयताय मोगान बुजयताय तुज्या पवित्र उतरांनी दैवीक प्रेरण आनी धैर्य दिताय निरेशन बरोस बदलताय सल्वनी जैतान परिवर्तन करताय दुखान अरियेकल्यांक संतोषान भरताय या तुज्या मोगानी उपकारा पासत तुका आमी दिनवासता आनी तुजी स्तुती गायता आमच्या कुटुंबांत दिवस जावन उजवाड जावन संतोष जावन आंजाळ भुरग्यांक फावो केल्ल्या पासत या आराधना वेळी तुका आमी वंदिता आमच्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या सर्धेण्यांक थालेंतां आनी बुद्वंतकायक येदोळ तांकां सबीत राखून वेल्ल्या पासून तुका आमी अर्घ आनी ओगलाप दिता आमच्या कुटुंबान ती देणी जावन आसात समाजेन ती अलंकार जावन आसात या सर भुरग्यांक आज तुज्या पांय तळा आमी समर्पिता आनी ह्या आराधना वेळी वो पवित्र वेळ आमा फावो केल्ल्यांक संस्तुती वंदन आनी आराधन कव्या गीत तुजो मोग करता सुम्या तुजो मोग करता तुझो मोग करता सुमिया तुका दिता धनिया तुझो मोग करता सुमिया तुका दिता धनिया तुझो मोग करता तुका दिता मुझो सुमी मन मानून घेता तुझो मोग करता तुका दिता मुझो सुमी मन मानून घेता मुझा सुम्या मुझा देवा मुझा सुम्या मुझा देवा मुझा सुम्या सुम्या मुझा देवा हालेलुया 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 वडदळ्यान हालेलुया 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 आराधन हांव करता सुमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सुमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मुझो सुमी मन मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मुझो सुमी मन मानून घेता मुझा सुम्या मुझा देवा मुझा सुम्या मुझा देवा मुझा सुम्या मुझा देवा मुझा सुम्या मुझा देवा
तुझी स्तुती गाता सुमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता सुमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सुमी मन मानून गीता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सुमी मन मानून गीता मुझा सुम्या मुझा देवा मुझा सुम्या मुझा देवा मुझा सुम्या मुझा देवा मुझा सुम्या मुझा देवा हालेलुया 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 तुमची जाप जावन आसा अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू वडा तळ्यान आमी म्हणया अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू भुरग्यांक तुज्या मोगाची साक्ष जावन तुवें आमकां दिल्ल्या बसत अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू तुज्या सर्क आनी स्वरुपाच्या भुरग्यांक आमकां दिल्ल्या बसत अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू भुरग्यां द्वारे तुवें लग्ना मिसान फळादी फळ दिल्ल्या गचेर अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू कुटुंबांत भुरगीं आमचे दायज आनी आस्त जावन दिल्ल्या बसत अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू आमच्या भुरग्यांक देणी शेगूण आनी नेटिल्ल्या बसत अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू भुरग्यां द्वारे आमकां मेळच्या संतोशा बातोत अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू भुरग्यां थंय तुका अनुभव करूंक जाय केल्ल्या बसत अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू आमच्या भुरग्यां मेळच्या बऱ्या शिकपा बसत अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू पिडेशिडेन आमच्या भुरग्यांक राखिल्ल्या बसत अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू दिसपट्ट्या भुरग्यांची जतन घेतिल्ल्या बसत अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू भुरग्यांक सुदान राखून सांबाळल्या बसत अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू कुटुंबाचो पवित्र सभेचो दिवस जावन भुरग्यांक दाय केल्ल्या बसत अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान शेजू सुमयान जायतीं अजापां विस्मितां केल्यांत उपकार आठोवचो आमचो एकल्याचो खात्याव जावन आसा देखून सुमया ती उपकारी म्हूण दाखोवचें आमी भागी आस ताका आराधन करूं हांगासर आमी येतना ताजी स्तुती आमी करता आसतना सगळ्यात आमी उबी रावया आनी गावया गीत तुका नावाडटा ये सुमया ताळी आमी भेटया तुका नावाडता ये सुमया वळवी तुझी गाता तुका नावाडता ये सुमया वळवी तुझी गाता तुझे नावा करता तुझो मोणी येता तुका
हरसीता ईदन्या तुझो मोनी वाळटा तुझो मोनी वाळटा तुका हरसीता ईदन्या तुका नाव वाळटा येसुन्या वडवी तुझी गाता तुका नाव वाळटा येसुन्या वडवी तुझी गाता Sovisosa tuve rostu Fola fola nineteilu Sovisosa tuve rostu Fola fola nineteilu विविध रस्त्यामधून मुंच्या उंच बालोय तुझ्या सरक्यान लित केलो विविध रस्त्यामधून मुंच्या उंच बालोय तुझ्या सरक्यान लित केलो तुका नाव वाळटा येसुन्या वडा ताळ्यान आमी गावया वडवी तुझी गाता नाव वाळटा येसुन्या वडवी तुझी गाता म्हाका जिवीत तुवे दिली मोगळ कुटुंब वो केले म्हाका जीवित तुवे दिली मोगळ कुटुंब वो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनांती वागयली जीवन पावन केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनांती वागयली जीवन पावन केले तुका नाव वाळटा येसुन्या वडवी तुझी गाता कम ऑन नाव वाळटा येसुन्या वड्या ताळ्यान वडवी तुझी गाता तुझे नावा करता तुझो मोनी वाळटा तुका हरसीता ईदन्या तुझो नाव करता तुझो मोनी वाळटा तुका हरसीता ईदन्या तुका नाव वाळटा येसुन्या वडवी तुझी गाता तुका नाव वाळटा येसुन्या वडवी तुझी गाता वडवी तुझी गाता वडवी तुझी गाता हालेलुया हालेलुया बसया ओ संसार सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना म्हणली आपुरबायची सोम्याचे बरोवसची उतरां आमच्या सोम्यान आमकां कळनासतना मागूंक उलो दिल्लो आनी ह्या वखदां आमी सर्व ल्हान तशें व्हडा बाळोगजेच्या पुनशेदां अलंकाराक तुमी हांगासर आयल्यात मागा तुमकां मेळटलें म्हणल्या एक बाळोक शिजून तर देव कित्या दिना तरीपणी आमच्या भवाड दंडळतना सवालां तुमकां उदेल्यान जावं बरो दर्यान लारां उदेल्ल्या बरीन दर आस आमी सर्वांक जेजू आपयता मागोवंक तो मागोवंक शिकयता वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक आनी आज वखदां आमी हांगासर गुंतवले आसतना जेजू आपयता म्हणलें गीत आमी गावया.
आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपातल्या जेजू आपयता तुझ्या कळसांतली दुकां सोम्याक सांग खंयच्या रितीन तूं कंगाल चलाय खंयच्या रितीन तूं निराश जालाय तेदोसपरेस चलाय तुजी गडी था एक वेळ बोर सोम्याक सांग सोमी आसा तुजे सांगता मोगाळ भुरग्या भियेनाका भियेनाका पुता भियेनाका तुवें म्हणटा सोमी गवया आमी पयलीं सांजा दुकां आमची पुस्तां दुकामची पुस्तक तैरान आमकां भरता दुकां आमची पुस्तां तैरान आमकां भरता खंयच्याय घडी ओलो दिल्यारी दर्शन जेजू लागीं आसा खंयच्याय घडी ओलो दिल्यारी दर्शन जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपातल्या जेजू आपयता हांवें ह्या संवसारांत कश्टालो हांवें कुर्साची वाट चल्लो कुर्सा पंदा 3 पुडयां पडलो मार हांवें केले माथ्यार कांट्याचो मुकुट सणसिलो म्हाका थापडां मारली नाका जाल्यो खबरो केल्यो मोगाळ भयणी मोगाळ बाबा हे सगळें हांवें सोंसलां ह्या संवसारांत हांवें तुजे सांगाता आसा भियेनाका धैर्य घे म्हणटा कश्टां संपडतना आमचे संग आसा म्हणलो बरो सोदो दिता कष्टां संपडतना नश्टांनी आसतना कष्टांनी संपडतना नश्टांनी आसतना निराश नाका धैर्यान आपूय तो तुका वक्लून धरता निराश नाका धैर्यान आपूय तो तुका वक्लून धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपातल्या जेजू आपयता सुम्या संगी विश्वासून आयिल्लो कोणूच निराश जायना ह्या पुणशेताक आयिल्ले कोणूच येदोळ निराशी जावनात देखून बाळोक शिजो परत एक पडी ह्या सक्रामेंता मुखांत्र सांगता ही या तुमी कश्टांतले न्हू आनी वजन वविताले न्हू हांव तुमकां विशय दितालो म्हजी जू तुमी खांद्यार घेया आनी म्हजे लागची शिका कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या खालसाचो फळ्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुमी आमकां आपयता ताजे थंय रावूंक शिणे वेळा जेजू फुलो दिल्या शिणे वेळा जेजू फुलो दिल्या
जावंदी भेदभाव नसता भलायकीची ओटी दिता कुणी जावंदी भेदभाव नसता भलायकीची ओटी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता मग तुका कृपांच्या जेजू आपयता. आता मौन रावया. थोडो वेळ आमचे दोळे दामप्या. साद तर सर आवाजांक आमचे कान दामप्या. आमची मत पवित्र सक्रमेंतांक कांसून जेजू कितें म्हणटा तें आयकोंक आमी प्रयत्न करया. उबी आमी रावया. देवाचें उतर आमी वाचतना पावतो गौरव दिवन देवाचें उतर आमी आयकुया. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताजे सशी हाडली. पूण हाडिल्ल्यांक शिसांनी बेश्टयलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसां लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात. कित्याक देवाचें राज तसलांचें सै. सदस हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें रास एका ल्हान भुरगीं बरी मानून घेता तांकां तातूंत रेगासी ना. उपरांत जेजू भुरग्यांक पटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. बसा. क्रिस्त ती भोवमगाळ बाबा भयणीनो, आज ह्या आराधना वेळी आमी भुरग्यां खातीर भुरग्यां पासत मागोवंक हांगासर आयल्या. भुरगीं नातल्यार आमकां संवसारांत कश्ट. आमकां भुरगीं जाय जाय. भुरगीं आमच्या भोंवतणी आसल्यार आमकां मस्त संतोश. ल्हान जावं तीं व्हड जावं आमचींच भुरगीं. तांचो सांगात आमकां जाय जाय ही आमची अपेक्षा जावन आसा. एका घरा उसवाडांत जी जाल्यार एक भुरगीं आसा जाय. आनी आमी म्हणूंक पुरो, फादर ह्या आराधनाक आमी आयिल्ल्या आमच्या खातीर मागना न्ही फादर, तुमच्या खातीरय मागता. आज विशेश करून आमी भुरग्यां बरोचो मागोवंक उलो दिला. कित्याक म्हळ्यार येवच्या म्हयन्यान तांकां इस्काल सुरू जाला आनी सुरू जाता, थोड्यांक सुरू जाला. आनी अशें आसतना जेजू मुखार तांकां आपोवन हाडूंक, तांकां आशिर्वादान भरूंक वेळ आज देवान आमकां फावो केला. आनी देखून आज प्रत्येक जावन आमी भुरग्यां पासून मागता. A special prayer for the children. The school will be reopened very soon. आनी ह्या खातीर आज ह्या आराधना वेळी आमी मागोवंक हांगासर आयल्या. जेजून आपयलें आमकां सर्वां मागोवंक गितां मुखांत आमी पळयलें आनी आयकलें. तर आयच्या दिसा विशेश तर आमी मागता आसतना आमी कित्याक भुरग्यां खातीर मागसय? आमचीं भुरगीं मोगाळ. जेजून तांकां राखा जाय. टिचरीन शिकयल्लें तांच्या गामानाक वचो जाय, तांकां अर्थ जाय जाय, तांच्या मोतींक उजवाड मेळा जाय, तांकां बरी भलायकी जाय जाय शिकाचे तर. आनी क्रमेण 1 वर्स सोंपतना ती इस्कलान पास जाय जाय, तो उद्देश जावन आसा आज मागचो. अशें चिंतिनाकात. आज मागलें
शिकनासतना 11च्या वर्सा फादर आमी आलंगाराक गेल्या त्या पाद्रापान मागलें फादर चेडो पयलें म्हणून अनेक वर्सांक येनात काण निरंतर परिश्रमी जायचंय मागणे आमचो वावरू आनी निरंतर परिश्रम आनी आवय बापायांची मजत जायचें हें सांगता म्हणल्यार बाळोक जेजू वरच्या मापान आशिर्वादान भरता देखून त्या पासून भुरगीं मोलादीक आनी भुरगीं देवाचें देणें कोणें सांगलें भुरगीं मोलादीक आनी भुरगीं देवाचें देणें तुमी सांगलें आयकलां न्ही गे भुरग्याचें देणें म्हळ्यार देवान दिवचें देणें देवाचें देणें म्हूण कोण म्हणी सांगतात गे खंय आमकां वाचूंक मेळना कोणें सांगलें कितें आमी सांगता तांणी सांगलें म्हण आमी सांगचें गी कितें म्हणटात तुमी जेजून सांगलें खंय तें सांगलें आईच्या वांदेलांत तांकां आडे नाकात मात म्हण सांगलें तांकां म्हजे सरशी येवंक सोडा म्हण सांगलें तांकां काय सांगलें देणी म्हण सांगूं ना ती तुमी वाचलें आयकलां म्हण हय तांतो जेजून सांगूं ना भुरगीं देणी म्हूण खंय आमकां वाचूंक मेळटा व्हेरी गूड पवी सभा बारी उर्बेवंत आसा म्हण हांगा कळटा किर्तनांत सांगता भुरगीं देणें खंयचें किर्तन किर्तन 127 आनी वाक्यां 3-5 थंय आमकां वाचूंक मेळटा तर मगाळ भावा भयणीनो लुकाच्या 8 अध्यायांत एका वळींत आमकां सांगता धैर्य चुकनासतना सदांच मागणें करीत जाय म्हण आनी आज आमी मागण्याक आयल्या मिसाच्या बलिदाना पात्र हांव आनी नोवेनान आमी आसता आनी जेजू भुरग्यांचो इश्ट भुरगीं जेजूची इश्टिण्यो आनी हे देखून भुरग्यांनी मागल्यार वग्गी आयकता म्हण तेंय सांगलें आयकलां म्हण ताका थोड्या फावटी आमी वडान मागतना आयकनातल्यार मागीर तूं माग गो तूं माग रे म्हण तें आयकलां गी तें भुरग्यान मागल्यार जेजू वग्गी आयकता वग्गी मेळटा तशें म्हूण आज घरा वचून तुमकां रजा फादर दिपकान दिल्या म्हणून तुमी सोडचें आनी भुरग्यांक मात मागोवंक सांगचें न्ही तुमकांय मागोवंक आसा भुरग्यान मागल्या वग्गी जेजू आयकता म्हणलें खातीर आमी आमच्या भुरग्यांक मागण्याच्या वातावरणान वाडोवंक एक अवकाश न्ही त्या देखून भुरग्यांक आमी मागोवंक सगळे जाय आमी उरलें परत शिकयता भुरग्यांक तर आज भुरग्यां खातीर मागोवंक आमी हांगासर आयल्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना वडिलांचोय पात्र आसा वडिलांचोय पात्र आसा त्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान वागोवंक पयल्यान पयलें सारकी वाट दाखय जाय वडिलांनी सारक्या वाटेन चलोवंक तांकां कुमो करी जाय चेड्याक शिकया माथ्यार प्रायर लेगून तो ती वाट सांडचो ना म्हणटा मुनियांच्या बुकांतलें 22 अध्याय 6 वाचून पळया दुसरें सदां नितीन तांकां वागया सदांत नितीन तांकां वागया आनी तुमची भुरगीं सता प्रमाणेची येतात म्हणली खबर आयकतना म्हाका जाता तो संतोश म्हणटा तिसऱ्या जोच्या अध्याय 1:4 आनी तिसरें जेजू लागीं आपोवन व्हरा आज कितल्या जाणांनी आपल्या भुरग्यांक जेजू लागीं आपोवन हाडलां आत वयर करया पळोवंक बारी खुशी जाता ताणें परच्या शुक्रारा सांगलें आज तांणी पाळलां आनी मुखार पाळटात म्हणलें म्हजोय भरोसो निराशी करिना म्हणल्या बरें त्या देखून थोड्यांक कितें जाता की म्हळ्यार कितें तें भुरग्यांक रजाने पूत खेळोंक गेला चेडूंकय गेला गोत्तू ना हांव आयल्या हांगा मागोवंक म्हूण बगता आज भुरग्यां खातीर मागोवंक आपोणें दिल्लें तें देखून आमी एक बारी 4-5 जाण बंगार अशें आत वयर केल्यार कितें जाता तें कोणी आत वयर गेल्ल्यांक बेजार जाता न्ही गे
तुमकां संतोश जाता तांकां बेजार जाता कित्याक तांणी कश्ट करून आपल्या भुरग्या पुताक या दुवेक या रे आज आराधना आसा थंय आमी मागोवंक आसा पूण इस्कला वचोंक बरें शिकोवंक आसा म्हणल्यार वयर येताना आपण हाडलें न्ही ओके कितें जावं दुसरें जेजू लागीं आपोवन उरूंक आसा देखून आयच्या शुभ बर्तीन तुमी आयकल्लें जेजून भुरग्यां आपल्या आपोवंक सांगलें विघरान मात न्ही जेजून सांगलां 2025 वर्सा भुरग्यांक म्हजेच लागीं सरसीन येवंक सोडा तांकां आडयनाकात कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें सै म्हळां लुकाच्या 18 अध्यायांत 6 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा मोगाळ बाबा भयणीनो भुरग्यांक कश्टाचो मातूय शिकया थोडे इल्लें कश्ट कळायचें तांकां न्ही हांगा इस्काल सुरू जालें म्हणटा तांकां पुरो नवेंत जायचें 9 वर्सां न्ही सत्री नवें जायचे बॅग नवें जायचे बूक नवें जायचे कड्डी पेन्सिल सायकल तें हें पुरो नवें जायचें मार्क ते परण्यांत पुरोवचें पुरो वय की न्ही त्या देखून आमी शिकयचें कितें म्हळ्यार भुरग्यां ती आसची जबाबदारी आमी विसरनाका आमच्या थंय आसा ती जबाबदारी देवा बापान दिल्या आमकां पळया ल्हाना पैकी एकल्याचे सही बेरपार करिनाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गीन तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखार पळ कळनासतना पळयतात मातेबाच्या 18 अध्यायान 10 वळीन मोगाळ भाव भयणीनो देखून वडिलांक आस ही अनुभव करूंक भुरग्यांक एक केशें करी जाय वागयचें म्हणल्या विशयांत काल इस्काला मात धाडचें न्ही ते शिकतात की पळय जाय टिचर शिकयता की पळय जाय आमी पिसपणचें आनी लास्टाक 5 पयलाक मात इस्कालायचें थोड्यांक इस्कालीकय म्हूण गुत्तुना शेजारच्यान आपण उरय जाय ती इस्काल पळय जाल्यार देखून कितें जाता की म्हळ्यार आमी भुरग्यांची गामान दवरूंक जाय तांकां वेळार तिद्दी जाय अलक्ष्य करिनाकात देवाच्या उतरान सांगलां बापा येनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायनाचें चिडोवचें न्ही बगाळ तांकां भूत सांगून तांच्यो चुकी तिद्दून क्रिस्तांव धर्म प्रमाणे तांकां वागया म्हणटा देवाचें उतर एपेसकारां बरयल्ल्या 6व्या अध्यायान 4 वळीन ही आज मात कळ्ळी फादर म्हाका गुतुत्तुनातलें म्हूण थोडी म्हणूंक पुरो त्या देखून आज कळल्यार लेट न्ही तें आणकी देवाचें उतर वाचतना आमकां मस्त कळटा आनी जायत्या कुशीक चमकोवचे खातीर भुरग्यांक थोडे पटी कान जाता निराशेन भोगतात कित्याक थोडे पटी तांकां जाय मेळना निराश जाता जिणेन सलवण येता म्हणटा भोगता तांकां कश्टान वारतना फूड करूंक तांकां कळीत आसतना त्या जाल्यार निराश जायनाकात म्हणलो एक आपुरबायेचो एक लावो तुमी वडिलांन तांकां दिजय आपल्या जिवितांत सदांच दाखय जाय मार्क खंय आमकां व्हरतना सर्गींच्या राजाक व्हरूंक जायना मार्क काल्या आमी समाजेन मात म्हाका 9 मेळ्ळे ताका 0 मेळ्ळो म्हणून जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी वागयतना आमी चिंतय ती निराशी जावंक सोडूं नजो तांकां देदुस्पर जावंक सोडूं नजो देखून आवोवपाचें कर्तव्य जावन आसा सरस्परान विस्वास दवरा जायत तुमचें जातलें म्हणटा आनी ते तुमी मात न्ही त्या भुरग्यांक बावरतान वागया म्हणटा देवाचें उतर आनी आज ह्या बाळोजीच्या पुण्यशताक आयिल्ली मोगाळ भाव भयणीनो अर्यकल्यांगे अजाप करचो जेजू ह्या सक्रमेंता मुखार हजर आसतना सम्याच्या नांवान आराम केल्लें तें हें वर्स खंयचेय अडकळें नासतना पाथिनीन बावरतांत मुखार वचूंक तोच जेजू त्या भुरग्यांक आदार जाता आनी भुरग्यांक गरजेची सेवा करूंक आमी शिकयची पुस्तकान बदलने काय काडन 100 काडल्यार 4 दीस एलईडीन ताजो फोटो दाखोवन गेल्या उपरांत मागीर आमकां उडास उरना ताज्या जिवितांत तें कशें कसो चलता कशें वाडटा कशें वाडयलां ताजे वयर जावन आसा देखून मोगाळ भाव भयण्यो गरजेची सेवा करूंक दिसपट्टे जावंक बरो घरा थोडे मे बी शेजारा जावंक बरो ल्हान क्रिस्ती समुदायांत वाड्यांत पिरगतचें खंयसर एक अवकाश मेळटा त्या तुमच्या भुरग्यांक मेतेर करूंक ल्हान क्रिस्ती समुदायांत धाडूंक आनी देवाच्या उतराची नियाळ करूंक सांगात आस बऱ्या जेजू कसो जाणव्यान वाडलो तशें वाडोवंक आवोवपाचें कर्तव्य जावन आसा देखून निरंतरी परिश्रम आसूंक जाय मोगाळ भाव भयणीनो जो वावर आसा शेवट आसा तो जोडूंक आमी मुखार करता सम्याच्या नांवान आमी मुखार करता सम्याचे बावार्थ दवरून करता निजाय की आमी एका पंथा पावता
तर आज तेच आमच्या मोगाळ भुरग्यांक जेजू आपयता आनी तसो जेजू चड आनी चड जेजू तुस जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका म्हणल्यार गितां मुखांत्र आमी गावया, उबी आमी रावया. तुजी दया जाय आमकां, पवित्र आत्मा जाय, समाधान आमकां जाय, आपल्या आवय बापायक बक्षाण्याच्या स्पिरितान बरोवंक जाय म्हणलें जेजू. सांगाता भुरगीं आमी सर्वां चडांत चड जेजू तुमकां जाय म्हणलें गीत आमी गावया. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका, महिमा जेजू महिमा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, महिमा जेजू महिमा तुका. चड आनी चड दया जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी काकू जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका, होगलाप जेजू होगलाप तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, होगलाप जेजू अर्गा तुका. चड आनी चड पवित्र आत्मा जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका, चड आनी चड पवित्र आत्मा जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका, स्तुती जेजू स्तुती तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, स्तुती जेजू स्तुती तुका. दोगां भुरगीं इस्कलाच्या मैदानार खेळटा आसतना तिथेचे लागीं आसले चिल्लर पयशे मेजू लागलीं. एकले म्हणालें म्हजे लागीं 1 रुपया आसा. तवळ 50 पयशे आसले भुरगें म्हणालें ना तुजे लागीं केवल 50 पयशे मात्र आसात. तुका दुसऱ्यान तक्षण जाप दिली, म्हज्या पप्पान आज सांजेर म्हाका चडीत 50 पयशे दिता म्हणून सांगलां. त्या देखून म्हजे लागीं 1 रुपया आसा म्हूण सांगलें. त्या भुरग्याक कितली पाथिनी पळया मोगाळ भावा भयणीनो आपल्या बापायचेर, बापायच्या उतरांचेर. आपणा लागीं 1 रुपया ना जाल्यारय बापायच्या बसवणे खातीर वंदून आपणा लागीं 1 रुपया आसा म्हूण पाथ येता. पूण जेजू आमचो सडवंदार म्हूण जाणा आसुनी तो आमच्या कश्टाक आंत वेळार आमकां आदार दिता म्हणलें कळीत आसुनी सबार फुडें आमी ताजेर संपूर्ण भरोस धरून चुकून पडल्या. देखून आमी दिमी गेलया ह्या वखदां आमी ताजे बक्षणे मागया. तुमची जबाबदारी आसा सुमया आमकां बक्षी. आमकां बक्षी, वडा तळ्या म्हणया सुमया आमकां बक्षी. सुमया आमकां बक्षी,
तुजे लागीं मागण्यान बरो संबंध आसा करिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी मागण्यान निरा संस्काराच्या आचरणान भक्तीन वांटो घेनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमी आमच्या वडिलांक अविधेय जाल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमच्या वडिलांक पाटी साप दिल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमच्या उतरांनी रांग दूख केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमच्या दिसपट्ट्या कामांनी आमी आळसाय दाखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमच्या इश्टिना लागीं बरो सम्मान समानांतल्या वेळार सोम्या आमकां बक्षी हांव तुजो बरो आनी खरो इश्ट जावन चुकल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी सक्रमेंतांचे जुतावन एक मुक्तार बक्षण्याचें गीत गावया आनी सांगया ಹಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ ತಪ್ಪಾರ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅರಸು ದೇವರೇ ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ ಸುಮ್ಯ ಪಳೆಯ ಗರ್ವದಿಂದ ಮೆರೆದೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ ಗರ್ವದಿಂದ ನಾ ಮೆರೆದೆ ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ ಸುಮ್ಯ ಮುಖಾರಮೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಾ ಮರೆತೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಾ ಬಾಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ದೂರ ತಳ್ಳಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಾ ಮರೆತೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಾ ಬಾಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ದೂರ ತಳ್ಳಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ कष्टांत आमी आसा संपटल्या रखूंक आमकां सुमये कडेन मागया ಕಾಮ ಮೋಹದಿಂದ ಬಾಳಿದೆ ದುರಾಸೆಯ ಬದುಕು ನಡೆಸಿದೆ ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವೆ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನೇ ಕಾಮ ಮೋಹದಿಂದ ಬಾಳಿದೆ ದುರಾಸೆಯ ಬದುಕ ನಡೆಸಿದೆ ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವೆ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸೋತು
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. जेजू भुरग्यांचो इश्ट आतां भुरगीं सगळीं हांगासर आल्तारी मुखार येया. जाता इतलीं भुरगीं हांगासर आयल्यांत दया करून हांगासर येया. हो वेळ तुमकां सुम्याच्या हातांत समर्पण दिवंक आमी सर्व बाळगूंक तुज्या पुणशतां आयिल्लीं आमच्या वडिलां मागण्या मारी 5 हातां घेता. सगळीं येया. प्रे करून तुमचे हात जोडया. जेजूच्या सक्रामेंता मुखार तुमी आसात. आज हो प्रत्येक दीस तुमच्या खातीर मागूंक आस उलो दिल्लो आसतना सुम्या मुखार तुमी आसात. ह्या भुरग्यांच्या सुम्याच्या हातान समर्पण दिवंक हातां आमी मागता. मोगळ सुम्या, तुजे बरी आमच्या आई भुरग्यांनी बवाडतान वाडून देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडूंक तांकां तुजें बेसांव दी. सौम्या जेजू संवसारी जाणवाय आनी इस्कॉलाच्या शिकपा सवय बावडताची खरी समजणी जोडच्याक आमच्या भुरग्यांक उर्बेवंत कर. बरे लौकीक आनी बावडती शिकप दिवची तांक आमकांय दया कर. सौम्या जेजू तूं आमचो बरो खरो आनी विश्वासी इश्ट. आमचे हर एकल्याची वाड्यावळेन इश्टांचो प्रभाव दाराळ पडटा. सौम्या आमच्या भुरग्यांक बऱ्या इश्टांक फावो कर. सौम्या जेजू आमच्या भुरग्याच्या हिता पासत बऱ्या भविश्या पासत तुज्यो येवजण्यो आसात ते आमच्या भुरग्यांनी बरें समजून तुज्या मोगान आनी भक्तीन वाडोवंक तुजी खुशी जाणा जावं. तुजे कुशेक सदांच खालतीमान घाल जिवन बरो फुडार जोडूंक तांची मोत तूं उजवाडाय जेजू. सुम्या जेजू आमची भुरगीं न्हिदतना उठतना जेवतना खेळतना चलतना पयण करतना इस्कॉलांत आसतना तूं तांकां सुरक्षीत सांबाळ. सर रितीच्या पिडेशिडेंतले वायट आनी अवघडाताव तांकां तूं निवार. सौम्या जेजू खरो आनी निसंतोश संवसारी ग्रेस्तकायेन ना म्हूण तुवें शिकयलां. आमच्या भुरग्यांनी संवसारी संतोशा फाटल्यान वचनासता वास्तविकता आनी परिस्थितीक होंदोवन जियेव सदांच आसलेल्यान संतोशान जावं आसूंक कुमोग कर. सौम्या जेजू माध्यमान आमच्या भुरग्यांची मोत कदलायल्या. जायतो खोटो संवसारी प्रभाव पडोवंक कारण जाला. हाका लागून मान माणसुगी निस्कळपण तांकां परकी जावंक पावल्या. सौम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक असल्या वायटांतलें सदां राखून व्हर. हें आडावंक आमी वडिलांनी पाळूंक आसची जबाबदारी कार्यगत करूंक आमकां तुजें दैवीक बळ दी. सौम्या जेजू आमच्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडाराक गरजाचो बावर्त बरें शिकप बरे जिणेये आदर्श बऱ्या इश्टांचो सांगात मागण्यांत अभिरूस पवी सभेचो मोग गरजेवंतांचो आनी दुबळ्यांचो हुस्को वडिलांक मान आनी विधेयपण जिणेयेन शिस्त वायट संगतींतावन पयस रावचो निचेव प्रामाणीक नडतें वृत्ता करूंक तांकां आदार जा. असले वाटेन तांकां वागोवंक गरज आसची सर्व कुमोग दैर आनी पवित्र आत्म्याची सकत आमकां दया कर. वडिलां आपले दोनी हात उबारुया ह्या भुरग्यांचेर. वार्षिक वर्स सुरू करतना तीं सौम्याक लागीं आयल्यांत
आतां भुरगीं तांच्या सांत उतरांनी ती मागोवन आसात, थोडीं सक्रामेंताक पळोवन आसात, तांच्या जन्म्या प्रमाणे ती मागतात. आमची ही मागणी भुरग्या वर्साची आमी सांगता मागोया. सर्गीच्या मोगाळा बापा म्हणा, सर्गीच्या मोगाळा बापा, आमची भुरगीं बाळां, आमची भुरगीं बाळां, देवाच्या राजाची फळां देवाच्या राजाची फळां, वो देय घेवन ओ देय घेवन भुरग्यांचें वरस आचरण करूंक भुरग्यांचे वरस आचरण करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासतां. आमी तुका दिनवासताव. तुज्या मोगाचो आनी कुरपेचो शिवर तुज्या मोगाचो आनी कुरपेचो शिवर सर भुरग्यांचेर वत. सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी झेजू बरी भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाली सावंक, तुका मानवाली जावंक, आवय बापाय विधेय सावंक, आवय बापाय विधेय जावंक, मान दिवंक, मान दिवंक, तांकां दुखय नासतना चलोवंक तांकां दुखय नासतना चलोवंक कृपा लाभय. कृपा लाभय. प्रायतिकी वाडटना, प्रायेकी वाडटना, इस्कलां शिकतना, इस्कोलां शिकतना, शेगुणांनी पुलोवंक, शेगुणांनी बुलोवंक, पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी पळोवंक पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी बरोवंक तांकां बरं. तांकां बरं. आत्मीक संगतींनी आत्मीक संगतींनी तांकां सुटसुडीत कर. तांकां सुटसुडीत कर. शिकपान तांकां बुद्धवंत कर. शिकपान तांकां बुदवंत कर. बरो फुडार तांकां लाभय. बरो फुडार तांकां लाभय. कसलेंच वायटाक सांपणानशें कसल्याच वायटाक सांपणाचें तांकां सांबाळ दवर. तांकां सांबाळ दवर. तांच्या हर एका गरजांक तूं पाव. तांच्या हर एका गरजांक तूं पाव. बापा, बापा, हर एका आवय बापायन हर एका आवय बापाय आपल्या भुरग्याक आपल्या भुरग्यांक मोगान स्वीकार करूंक मोगान स्वीकार करूंक आनी तांचे ती आसची जबाबदारी काण घेवंक आनी तांचे तेणे आसची जबाबदारी काडूंक पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे वाडोवंक पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे वाडोवंक हे ल्हान व्हड करूंक आनी ल्हान व्हड करूंक तांकां सणवाय दी. तांकां जाणवाय दी. बापा, बापा, भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव. तांच्या मुखल्यान तूं राव. तांकां वाट दाखय. तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव. तांच्या फाटल्यान तूं राव. तांची जतन तूं घे. तांची जतन तूं घे. तांचे सोबेन तूं राव. तांच्या सोबेत तूं राव. तांकां सांगात दी. तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव. तांच्या वयर तूं राव. तांकां आशिर्वाद दी. तांकां आशिर्वाद दी. तसो सोमी म्हजे सरसी याल तांकां हाडे नाका म्हणलो. आज आपुरबायची अंजाळ भुरगीं समेच्या मुखार हजर आसात. ह्या वार्षिक वर्सा तांकां आमी हांगासर आपोवन तांच्या खातीर मागलां. ह्या पवित्र थळार थी आयिल्यांच हर एक तांचें जिवीत सोम्याक तांणी समर्पिलां आनी तांचे खातीर मागोवन आज तांकां मुखलो बरो फुडार दिवच्या खातीर तोच सोमीचो आशिर्वाद सक्रामेंता मुखार दिता. पावनात्मरे प्रिय पावनात्मरे इरुबारा बेगबारा ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸವಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಇಳಿದು ಬಾರಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ पेदावाडा सक्रामेंता सिस्टरना मान करूया दिंबी आमी घालुया Yedaboda sakramenta sastanaman kuruya purvila tya rupambala novyo riti adarya solvon vechas kadvishwa bhavartache bol divya जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वाढता प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडयलाय तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जोची येता रास करताय सस्नाच्या सस्ना आता आणि सदा सर्वता सदैव जावं सौम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वता सदैव जावं सौम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वता आता आणि सदा सर्वता सदैव जाव सौम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वता सदैव जाव सौम्याचे नाव मी सावाक आमी तयार जावया
दिनवाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटूंक जमल्या आमचे तुवें वतल्या कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता सगळे सृष्टीचो रस्ता तू आमचो मोकळता हर एक जिवीचो मोगान पोस करता कृपे देणे दिवून आमकां तारांक लाभयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता ह्या मिसाची ते समा ह्या परी आसात आपल्या जल्मा दिसा अर्गां पटयता लॉरेन संतुमायर अर्गा मिस एलेन संतुमायर अर्गा ग्रेसी डिसोजा अर्गा मिस आपल्या 27वे वर्साच्या वेडिंग एनिवर्सरी वेळार विन्सेंट आनी आयडा मिनेजस गंटलकट्टे अर्गा मिस बेटयता मेल्विना रान्ना पारापाडी अर्गा मिस बेटयता कार्मेन डिकोस्ता आनेगुड्डे अर्गा मिस बेटयता जसिंता डिलिमा आनेगुड्डे जसिंता डिलिमा जेप्पू अर्गा मिस बेटयता एलन पिंटो आनेगुड्डे बऱ्या भलायके खातीर प्रसन्ना शेट्टी आनी प्रसन्ना शेट्टीच्या बऱ्या भलायके खातीर आल्बर्ट डिसोजा रुजाय एका प्रत्येक इराद्या पासत मिस बेटयता सुमन आनी सनाया मिनेजस गंटलकट्टे अर्गा मिस बेटयता जॉन वेगस बेलतंगडी जॉन आनी लिली डिसोजा हांच्या आत्म्या पासत आंतोनी डिसिल्वा अर्गा मिस बेटयता रोनाल्ड सँक्तीस संपिगे रोशन पिंटो हाच्या आत्म्या पासत मिस बेटयता प्रेसिल्ला पिंटो अर्गा मिस आपल्या जल्मा दिसा रिया डिसोजा मियार आनी प्रत्येक इराद्या पासत रुहान डिमेल्लो अबुधाबी ह्या सर्व ते सवें आमची ते सुम्याक आमी भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आज आमी देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां पाठोवंक ह्या देव तेंपलांत सांगाता म्हणल्यार वचता सुम्यान आमच्या जिवितांत केल्लीं असर्यां विस्मितां वाकांत आसतना सुम्यात हांव न्हू जाय आसलीं बेसांवां कृपे बेसांवां आशेवन हांगासर आयल्या तर ह्या मिसाचें बलिदान फावो ते रितीन भेटोवचे खातीर आमच्या सर पातकाची दूख धरून आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेकारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत बगे मुसळां संवकार मरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची कागूळ करूं आनी आमची पातकां बगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक फावूं सुमिया कादूत सोमिया कादूत क्रिस्ता कादूत पिताच्या इष्टा संसारी सगळे थोरा देवा सगळीच्या राया सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिल वाचता तुझ्या
सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फुरता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटा आमची काकुत तू बापाच्या उजळात बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती ते बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण बढती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सान पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतले वसप. भाव भयणींनो, सर्व वस्तूंचो शेवट लागीं पावला देखून गडबड नाकात. शांत रावून प्रयत्न करा. तवळ मागणें करूं तुमकां साध्य जातलें. सक्तां प्रासड तुमचेच मोदें एकामेकाक कळनातलो मोग आसूं. मोगा वरवीं सैतीं पातकां बोगसतात. एकामेका उपगनासतना सत्कार दिया. देवाच्या विविध देण्याचे आडळतेदा तुमी जाल्ले बरी. हर एकलो आपणाक मेळ्ळा तें देणें एकामेकाचे सेवेक उपयोग करूं. सो कोण प्रसंग करता तो देवाचेंच उतर कशें परगट करूं. सो कोण सेवा करता तो देवाचे सक्तेन ती करूं. अशें सर्वतां जेजू क्रिस्त मरिपात देवाक मान जावं. ताका जावं महिमा आनी राजवडकी ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाच्या न्हू तुमकां व्हरून पळोवचे खातीर तुमचे वयर आतां आयल्या ती उज्या परिक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. हातूंत विशेष कांय तुमकां घडटा म्हूण तुमी चिंतचे नाका. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावस जाय. ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमी आनीकय चड संतोश भोगूंक दादोशी जातल्यात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाची व्हड उपकार. प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सोमी येता. प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सोमी येता. सर्वेस्पर एकलोस राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें थीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. सरपरजांची न्याय नितिका तो झडती करतलो. प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सोमी येता. सर्ग सगळो आनंद उल्हासो आख्खो संवसार. गरजो दर्यो सागर आनी तांतले सर. फळ पिका सवें उल्हासो भुंय बाटा. संतोशान हालो दोलो रुखां झाडांनी भरलेली रानां पानां. प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सोमी येता. प्रितुमेची
सोन सुबीकच्या सोमियेता हालेलुया 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 हालेलुया. हांवें तुमकां विसरून काडल्या, तुम्ही भायर सन वचून फळ दी उरचे तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसो मार्का परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका. सोम्या जेजू जेरुसलेमा भितर सरतस देवळाक गेलो. थंय सर्व वस्तू भोवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयलेले निमती तो आपल्या 12 शिसां सांगता बेथानियाक भायर सन गेलो. दुसऱ्या दिसा बेथानिया थावन फाटी येतना जेजूक भूक लागली आनी वाटे देगेर चिक्कें पयसार घालेलो अंजुराचो एक रूख पळोवन ताचेर कांय मेळत काय म्हूण तो सोदून गेलो. पूण मुळांत येतच ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळें ना. तो अंजुरा जावचो वेळ न्हय आसलो. तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडा कोणूच मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें. ते जेरुसलेमाक पावतच जेजू देवळांत भितर सरलो आनी थंय विकतेल्यांक आनी घेतेल्यांक भायर धांवडावन लागलो. चिनवाऱ्यांचे मांडे आनी पारवे विकतेल्यांच्यो बसका ताणें उमथ्यो घाल्यो. तितलेंच न्हय, देवळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो, म्हजें घर सोमेस परजांक मागण्याचें घर म्हूण आपयतलें अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा न्हय. पूण तुमी तें केलां सोरांचें बुयार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचें म्हणलें सोदनेर पडले. पूण लोक सकट ताचे शिकोवणेक आजा पावतलो देखून ताका ते भियेतले. आनी सांज जातच तो ताचे शिसा सांगता शहरा भायर गेले. सकाळीं ते आपले वाटेन वेता आसतना अंजुराचो रूख पाळ पर्यंत सुकून गेल्लो तांणी देखलो. तवळ आदल्या दिसा घडिल्ले संगतीचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी जेजू लागीं तो म्हणालो, मेस्त्री, पळय तुवें शिराप केल्लो अंजुराचो रूख सुकून गेला. जेजून जाप दिवन म्हळें, देवाचेर बावर्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, कोणी ह्या दोंगराक ऊट आनी दर्यान वचून पड म्हूण सांगून आपल्या अंतस्करणान दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडतलें म्हूण सतमानीत जाल्यार तें ताणें सांगलेल्या बरीच जातलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, कितें सकट मागशात तुमी, कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमना आनी हें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणायचेरय तुमकां कांयपणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तो सर्गींचो तुमचो बाबी तुमचीं पातकां बक्षितलो. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो. एक फावटी एक तरणाटो मोठ वर्षांच्या खोवेंताक गेलो. जेन्ना तो थंयसर पावलो तो भोव कंतिश्ट, असंतुश्ट आनी कालुबलो तशें दिसतालो. आनी तो मोठवर्षा लागीं गेलो आनी आपणाचें सगळें जिवीत त्या मोठवर्षा लागीं सांगूंक सुरू करता. आनी निमान तो म्हणटा, गुरुजी, हांव सदांच मागणें करतां, हांव सदांच इगर्ज जिवेतां, पूण म्हजें जिवीत बऱ्या रितीन मांडून हाडूंक हांव प्रयत्न करतां. तरी म्हज्या जिवितांत कसलेंगी उणेपण, कसलेंगी रितेंपण म्हाका बगून आसा. हाका हांवें कितें करचें? म्हाका कसलोच परिहार दी म्हूण त्या मोठवर्षा लागीं तो विचारता. तेन्ना तो मोठवर्शी थोडो वेळ चिंतूंक पडटा. कितें ह्या तरणाट्याक सांगचें तें ताका कळना. निमाणें तो त्या तरणाट्याक घेवन एका बांयस शिंवेता.
आनी बांयंत तशें गेलें तक्षणच तो म्हणटा ह्या बांयंत आसा तें कितें आसा तें पळय म्हणटा. आनी हो तरणाटो पळयत आसतना त्या बांयंत भोव नितळ उदक आसलें, बांयचें तळ समीत दिसतालें. आनी अशें तो पळोवन आसतनाच हो मटवशी एक मूठभर माती घेता आनी त्या बांयक उडयता. तक्षणच त्या बांयंतलें सर्व उदक मेळ्ळें जाता, कदळटा. आनी हें पळयलो तो तरणाटो भोव बेजार पावता. तक्षणच त्या संन्यासा लागीं विचारता हें कितें केलें, हें कित्याक कदळ केलें. तो वळतो म्हणटा शिकें राव, कितें जाता परतून पळय. आनी थोड्या वेळानच त्या बांयंतलें उदक परत नितळटा. आनी तेन्ना हो मटवो अशी त्या तरणाट्याक म्हणटा पळय तुजें काळीज ह्या बांयंत असल्या उदका बरी. जेन्ना देवान तुका रचलें तें नितळ निर्मळ देवान तुका रचलें आनी तुज्या काळजान देवाचो मोग ताणें घालो. पूण जेन्ना तुजें थंय आसचें अवगुण जावं पुरो राग मोसोर आनी कितें अवगुण तुजें थंय आसात, ह्या सर्व अवगुणांनी तें तुजें काळीज तें पाड जालां आनी तातूंत साबार तरांचे अवगुण भरल्यात. तर तूं साबारपटी हे अवगुण पयस करूंक भायर तावन तुजें जिवीत बरें करूंक प्रयत्न करताय. पूण जेजू आमचें काळीज पळयता, जेजू आमचें काळीज अंतस्करण नितळ दवरूंक आशेता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दोनी वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळचो प्रमुख विशय जावन आसा देव खरो आनी फळां भरीत भावार्थ आमचे थंय आशेता. देव केवळ भायलें आचरण न्ही, बगार आमचे आंतरीक ग्रेस्तकाय आशेता. तशें आसता आयच्या पयल्या वाचपांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें. पेद्रू कश्टूंच्या क्रिस्तांवां लागीं उलयता. तो ह्या लोकान क्रिस्त थंय दवरलेल्या भावार्था खातीर तांकां निराकरणी भोगूंक मेळटा. अनुभवर्ती लोक तांकां समजूंक शकनात आनी ह्या वेळार तांकां दोनी सयत भोगूंक मेळटा. त्या वेळार पेद्रू म्हणटा हें सर्व तुमी निराशेन सोंसून व्हरनाकात, बगार सोम्या खातीर, सोम्याच्या मोगा खातीर अर्थभरीत रितीन तें तुमी सोंसून व्हरा म्हूण तांकां तो उलो दिता. आनी सर्व वस्तूंचो शेवट लागीं पावला म्हळ्यार उतरांनी पेद्रू आपलें पत्र प्रारंभ करता. सर्व वस्तूंचो शेवट म्हणजे अखेरीचो काल लागीं पावला. हें तांकां बेश्टावंक तो सांगना, बगार तांकां एक चेतावणी दिवंक, तांकां तांचे थंय एक जागवणी दिवंक थंय उतरां तो वापरता. जिवीत जावन आसा थोड्याच दिसाचें आनी अशें आसता हर एक घडी, हर एक संगत आमी सोम्या खातीर करसूंक, हर एक वेळ सोम्याच्या मोगा खातीर आमी करसूंक तो उलो दिता आनी खऱ्या भावार्थान जियोंक तो आमकां उलो दिता. तर खरो भावार्थ आमी कसो जियोनचो ह्या सवालाक जाप म्हणलें बरी. पेद्रू आयच्या ताच्या पत्रांत अशें म्हणटा सगळ्यां प्रासड तुमचेच मदें एकामेकाक कळनातलो मोग आसूं, मोगा वरवीं जायतीं पातकां भोगसतात. तर खरें क्रिस्तांवपण केवळ भायल्या आचरणांत मात्र ना, बगार आमी कितें आचरण करता तें आमच्या जिवितांत आमी आमच्या करण्यांनी दाखोवंक आसा. जें कितें आमी इगर्जेक वेता, जें कितें आमी इगर्जेक वेता मागता, हर एका दिसा सदांचें मागणें करता, पूण नोवेनाक वेता, पूण आमच्या जिवितांत जें कितें आमी तें आचरण करता, उसारता तें आमच्या जिवितांत आमी पाळना, तर आमी मोग करून जियेना, तर आमी एकामेका सोड दवर करून जियेना, तर हें सर्व व्यर्थ जाता म्हणटा सांत पेद्रू. तर आमचे थंय आमचो भावार्थ फळांनी भरलेलो जायचे म्हूण तो आमकां उलो दिता. तो कसलो भावार्थ? तो जावन आसा मोग, सोंसणीकाय, बोगसाणें आनी दया दाखोवचो तसलो भावार्थ जायचे म्हणून आपल्या पत्रान तो आमकां उलो दिता. आनी अशें सभा संगती विशांत पेद्रू आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां शिकोवन दिता आनी निमाणें म्हणटा तुमकां व्हरून पळोवचे खातीर तुमचे वयर आतां आयल्यात ह्या उज्याची परिक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. म्हणजे तो आमकां सांगता जेन्ना कश्ट दोनी आमचे वयर वेता, आमच्या भावार्थाची खरी परिक्षा जाता. हेंच जाल्लें सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक आनी आजुनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिल्ल्या सबारांक सबार जाग्यांनी देशाच्या कोणशांनी दोनी भोगोवंक मेळटा. आनी ह्या वेळार भावार्थान तिर रावंक
जशें भांगार उज्या नितळ जाता तशेंच आमचे भावार्थ जेन्ना आमचे वयर कस आयल्या वेळार जेन्ना आमचे वयर दगधोनी आयल्या वेळार तो ताची भावार्थाची परिक्षा जाता म्हण पेद्रू आमकां सांगता. आनी हेच्या शुभवार्तेंत आमी पळोवचें तर जेजू अंजुराच्या रुखाक शिराप घालचे विशीं आमी आयकलें. जेन्ना जेजू बुकेलो तो आशेन अंजुराच्या रुखास शिंवेता आनी ताका फळ मेळना आनी तो त्या रुखाक शिराप घालता. मग भाव भयणीनो, ही जेजूची करणी पळयतना आमकां कितेंगी जेजून केलें सारकें न्हय म्हूण बगोवंक पुरो. पूण हे अंजुराच्या रुखा विशीं न्हय, पूण आमच्या आत्मीक जिविता विशीं. आमच्या आत्मीक जिवीत ह्या दृश्टांत मुखांत जेजू आमकां एक उलो दिता. आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी फळां बरी जावंक आनी सबापोटी आमी ह्या अंजुराच्या रुखा बरी भायल्यान भोव सुंदर दिसता. रूख बोर खोले वा पानां आसून आमी लिफी क्रिश्चन्स म्हूण आमकां आमी आपयता. पूण जेन्ना आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत फळां दिवंक फळां दिवंक सकना तेन्ना आमी सबारपोटी आमचें तें आत्मीक खोडेपण आमचें तें रास करता. आमी सदांच मिसां वेता, हर एका नवेनाक वेता, जेजूक भोव लागीं आसा अशें बगता. पूण जेन्ना आमी जें कितें ह्या मिसा वेळार ह्या देवाच्या उतरांत आमी आयकता तें आमी पाळोवंक सकना तेन्ना जें कितें आमी मागता, जें कितें आमी मिसाक वेता नवेना करता हें सर्व व्यर्थ जाता. तर आज ह्या मिसांत आज ह्या नवेनांत आमी पात्र घेता आसतना जी कितें सोम्याची उतरां आमी आयकलीं, जी कितें सोम्याचो उतरां वयर नियाळ आराधना वेळार आमी आयकलें, हें सर्व आमच्या जिवितांत पाळोवंक थोडो तरी प्रयत्न करया. आनी हाचे मुखांत्र आमी आमच्या जिवितांत आत्मीक फळां दिवची तसलीं खरीं क्रिस्तवां जावंक उपेसाडया. आमेन. देव आमचो सर्गीचो बाप तो दयाळ आनी खाकुळदार. ताचे लागीं आमी कितें भावार्थान मागता तें तो आमकां फावो करता. तर आमच्यो गरजो ताचे समोर आमी दवरया. मोगाळ बापा, पविसभेच्या सर्व मुखेल्यांनी ह्या जाग धार्मिकांनी बऱ्या भवती जिणेन जेजूक साक्षी जावन ताच्या पज्जेक मेलपंक्त जावन तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांची सर्व मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोंक कुमोक कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर्व पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर. जिणयेन सदां तुजे कुशेक कल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सरदानीक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दाराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सोबय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बरें आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक, जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक, सुदारसितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसवान बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार आमी दवरलेली सर मागणी मानून घे. जिवितांत कश्ट सलवणी आमकां मेळटना आमी भियेन आसतना तूं आमचे सांगता सदांच आसाय म्हणल्यार सदांच जियोंक आमकां तुजो आदार लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार करिये बापा काणिकांची, भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची. उंड्या वायना सवे तुका भेटोवची, रक्ता मासान बदल काणिकांची. स्वीकार कर तूं
सवे बापा सर्वच दिता मागणी बलिदाना तुका भेटयता कष्ट संतोष तुका समर्पिता सेवे बापा तुझे आम्ही लागता स्वीकार कर तू ये बापा कामची ये धन्या स्वीकार कर तू ये बाबा कामची ये धन्या स्वीकार कर ये बापा कामची भुरग्यांनी तुझ्या मोगान भोपून दिवची हुंड्या वायना सवेश तुका भेटोवची रक्ता मासान बदल कामची स्वीकार कर तू ये बापा कामची ये धन्या स्वीकार कर तू ये बाबा कामची ये धन्या मोगाळ भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागात हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या नेक्या पवित्रसेवेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता थें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता थीं देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकनता तारण मेळ्ळेली तुजी परजा सरकार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उसळी तुका जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय उसळी तुका जय उसळी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मोरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस. नव्या आणि ससनी कराराचे हे रगत तुमचे पसोत आणि सुमेस मनशा पसोत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि सुमेस मनशा पसोत हे वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भावत सोकूट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणेची काळस तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लियो आमच्या भगीन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि हे जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यांत्या आमच्या भावा भयणीची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया आमी मागता. आमकां मुरये देवाच्यो माय सांगती भगवंत तुजे तिजो पती भगवंत धर्मदत्त आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्टच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गो आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून तांणी शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्यातून गिरवीची म्हाका पावना दुसऱ्यांक म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगार पकात जिबेर सेवनचो.
सोम्या तुका सेवकत वेतला येण्यात तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता सुका पावसो सोम्या तुका सेवकत वेतला येण्यात तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता सोम्या सदा तूं आमकां पोसताय नितळ उदकांत तूं दादोस करताय पांचव्या सरोवाक व्हरून पायताय जिणी सुपळ करताय सोम्या तुका सेवकत वेता येण्यात तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता उंड्या रुपार तुका आमी सेवता तुजे सारकें जावंक आशेता निरंतरी तुजी सेवा करता तुजी सेवा करता सोम्या तुका सेवकत वेता येण्यात तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता प्रार्थूया
प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वाचण्याचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गा तुका ससनाक वाखानूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. तुज्या पुता जेजूचें नांवे. बाळोक जेजूच्या पुणशेताच्यो तळ्यो कळवण्यो तुमच्या मुखार. आज आमचे मदेंत आमचे मिसेचें बलिदान भेटून आमच्या खातीर मागिल्ल्या मोगाळ बापाक निश्चित लोबो तो जावन आसा हांगा लागसीर रिडम्पटिस्टाचो पदऱ्याप वारड्यांत जायती सेवा दिता, आमच्या देशीची सेवा दिता. ताज्या हांगासर त्या कम्युनिटीन येत आसतना आमच्या सांगात सदांच थोडे बडी मिटिंगाक ताका मेळटा. बाप निशीत तुका देव बरें करूं म्हणटा बाप मेलविना तरबेन आनी हांगासर म्हणल्यार जर बाळोजीच्या पुणशेत आयिल्ल्या सर्व तरबेन देव बरें करूं. आमी पाद्र्यापाक दोन ताळयो पेटया. आज हांगासर ह्या आराधना दळा आनी मिसाच्या बलिदान दळा आमच्या मदें आसा भाऊ मॅक्सिम. तो सदांच तुमकां परिचय आशिल्लो. अपुरबायेद फामाद गायन करता. खाली अलंकारा मातनी सादारण माट आमच्या मुल्की मुडबिद्री क्षेत्रां म्हणल्या बरीन सगळ्यांनी त्यो आसा. बाप हो भाऊ आमकां सदांच मग्नाची रूच दिवच्या खातीर हांगासर आयिल्ल्याक ताजेर आनी पिरगसच्या विकारा तरबेन आनी तुमच्या तरबेन ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर आमचें लाईव्ह प्रदर्शन जाता हर एका शुक्रारा. कोणा मिसा येवंक जायना, थोडे फुडें मिसाक पावच जायना, थोडे फुडें संकश्टपा दिसते पडटना लाईव्ह करता हांगा आमचोच मोगाळ भाऊ अनुपम. ताकाय हांव पिरगच्या विकारा नांवी तशेंच हांगा जमिल्ल्या बाळोजीच्या पुणशेता आयिल्ल्या सर भक्तिकां नांवी ताका देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक सावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज व्हड्या संख्यान आमचीं भुरगीं हांगासर आयल्यात. थंय कळटा तांचो अभिप्राय, तांचो मोग जेजू थंय आनी तुमी तांकां प्रोत्साह दिन आज हांगासर हाडिल्ल्या सर वडिलांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर भक्तीन पात्र घेवन ह्या आराधना भुरग्यांनी तांच्या खातीर तांणी मागून तांचे मतीन आशिल्लें तें सम्याक उसारण वार्षिकात बरस आरंभ करचे ह्या वक्ता तांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हर एका शुक्रारा आमच्या संगात आसात. संगीत खेळटना आमकां सांगात दितात. लितुर्ची बरी जावच्या खातीर मागण्यान जावंक पुरो, संगीतान जावंक पुरो कंतारा म्हणून हांगासर आशिल्ल्या सर्वांक हांव आज संगीत केल्ल्यांक तशेंच संगीतांत अभिरुची आसून हांगा तांचो वेळ करचूंक हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बाळोजीचें पुणशेत आम्हा सर्वां मोगाचें आनी ह्या बाळोजीच्या पुणशेताक तुमकां सर्वांक स्वागत. हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार हांगासर मीस आसा, नवेन आसा आनी फकत दुसरें 9:10-15 दैवीक आकुलतो तेर्स, 10:30 वरांक आराधन, भलायकेचें मागणें, 11:30 मीस, नवेन, तेलावणी उपरांत सर भक्तिकांक जेवण. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, धूप, आगमेंत, कोंता बेंतण्यो, इमाजी इत्यादी थंयसर आसात. तशेंच डिवायन मेडिसीन दैवीक वखदांय थंयसर मेळटात. गांठी दुखीक जावंक पुरो, गॅस्ट्रीक, आस्थमा, भुरग्यां पिडेक वखदां तेलां स्टॉलांत मेळटात. मिसां तुमी आज ऑफिसांत नांत दिवंक, फकत तुमी मिसां स्टॉलांत दिवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. आराधनेचे कोपेल हांगासर मोगाळ भाव भयणीनो 7 सांजे 7 वरां पर्यंत उक्तें आसा. आमकां केदलास जेजू जाय म्हूण बगता आनी त्या वेळी
आमी हांगासर येवन सोम्या संगी थोडो वेळ खर्चोंक सोम्याचो अनुभव सोडूंक आमी मुखार सरया. अरी एका ब्रेस्तारा हांगासर आसा विनोणे पंगड्याचो मागण्याचो ग्रूप. सांजेर 5 वरां ती हांगासर मेळटात. तुमी तांकां पाठिंबो दिवच्या येत विनोणे मागण्यांत चडयेत मापान येवन आनी मागण्यांत वेळ करचो तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. दनपाराचें जेवण बोमगाळ भाव भयणीनो ह्या पुणशेता दिवंत आसात बाप मेल्वीन नोरोना तुमच्या सांगातपणांत आनी कुमो करूंक उलो दिता. सगळें पंसा जायना तरी कुशेचें कितलेंय तें जावन जावं दी पुला ह्या पुलाचे पाकले संतोशान पुरपूर नासतना स्विकार आमी करता. तुमी दान दिल्ल्या वरवीं दनपाराचें जेवण रुचीक जाता आनी तें जेवण जेवतना आमकां खुशी जाता आनी बाळोक जेजू की खुशी जाता. आमची मोगाळ भुरगीं हांगासर येवन बरें जेवतात बरें मागणें करतात तांकां व्हरतो आशिर्वादी मेळटा. त्या देखून तुमी ह्या पुणशेताचो उडास सरचो. तुमच्या थंय घरा जल्माचे दीस आचरण करतना काजार जावं पुरो चुबल्यो जावं आनी खंयचीं फंक्शनां तुमच्या थंय जाताना ह्या पुणशेताचो उडास तुमी दवरया. तुमी दिल्ल्या त्या पुला पकले वरवीं पुणशेची अभिवृद्धी खातीर आमकां मोगाचें दान स्विकार करूंक शकतल्या आनी अशें ह्या दाना वरवीं हे पुणशेतळाची कायम इल्ली प्रगती करूंक आमकां साथ जातलें. कावन्सिलींची मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समेस्तांक सूख मार्गदर्शना खातीर विशेश मागणी करतात आनी तशेंच बाप मेल्विनाक तुमच्या फोन नंबरा मारिपात प्रत्येक सण लायव्ह करच्या थंयसर आसा. स्टॉलान तुमकां मेळटलें. तुमी फोन करून तांकां येया आनी सूक्त मार्गदर्शक कावन्सिलाची गरज पडल्यार तांचेर विचारया. कुमसारा आराधनेच्या कोपेलांत सकाळीं 9:30 तावन 11 वरां म्हणसर आसतलीं. आज हांगासर कुमसाराक येवन बाबनीश लोबोवन साकार दिल्ल्याक ताका परत एक पुटी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वाद ताजेर आनी ताच्या मिसावाचेर हांव मागतां. आयची देवस्तुती आनी जेवण कुमो करूंक मुखार आयिल्लीं जावन आसा रुजय वाड्या घरां. तांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जेवणाक आतां प्रायोजक जावन तांणी दान दिल्ल्याची नांवां वाचून आसतना आज प्रधान एजका थंय जावन तुमी मानाची वात काण घेवची. विल्फ्रेड फेर्नांडीस कोसेसांव वाड्या टावन विल्फ्रेड फेर्नांडीस रेस्सी डिसोजा वसपेट टावन दया करून ती हांगासर आसात जाल्यार येवन ही मानाची वात तुमी काण घेवंक हांव विनंती करतां. कोणी नान म्हण चिंता नवें आयतीं जावया उबी आमी रावया. जेजू बाळका आमचे वेसांव घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे वेसांव घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे वेसांव घाल आयक आमचे मागणे. ल्हान भुरग्यांक सांगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सवी. तो मनशाचो इश्ट जावन शियेलो. सर तरांच्या गरजांनी मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्यारा शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतान मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सांगात आमी म्हणया ए भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजय तरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावनी उगडलेलो आसता. तुका पत्किनीन उलो मारतिल्ल्या सटना आनी तुज्या बेसावनी कर. आमेन. दया बसया. बाळोक जेजूच्या पुणशेताक सबाराची विनवणी मागणी आसात आनी फाटल्या सबार तेंपा तावन हांगासर ती मागणी आसतना तांकां मागलें मेळ्ळें आसा. तर आस ह्यो विनवण्यो सांगता थोड्यांची विनंती करता आसतना तुमचे थोड्यो विनवण्यो आसात जाल्यार ती सुमयेच्या पांयां तळा आमी समर्पया. प्रत्येक सावन 20 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 15 जाणां कुटुंबांत समाधान माया मोग सदांच आसूंक 4 जाणां भुरग्यांक बरी भलायकी जन्माय लाभूंक
एकल्याक दिसपडटा ग्रासा खातीर आपल्या अंगडीन बरो वैवाट जावच्या खातीर 5 जाणां आमाल पियेवणे तावन सुटका लाभोवंक 4 जाणां बापाय भुरग्यां मदीं समाधान मोग आसूंक 3 जाणांक बरी सैरीक लाभोवंक 2 जाणां माताचे केस चडचे रावोवंक 5 जाणांक कामान प्रोफेशन मेळोवंक 2 जाणां दिल्ले ते पयशे पाटी मेळोवंक 5 जाणांचे डिस्काचे प्रॉब्लेम गुमटीद गूण जावंक 10 जाणांचे बरें काम फावो जावंक 5 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक 2 जाणांची पांयाची गांठी दूख गूण जावंक एकल्याक स्किन कॅन्सर गूण जावंक एकल्याचें किडनीचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावंक 10 जाणांक शुगर BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 3 जाणां बिजनेस बरें जावंक 10 जाणां स्किन एलर्जी गूण जावंक आनी 2 जाणां लिव्हराचे समस्येतां सुटका मेळोवंक ही विनंती ताणें केल्या आनी आमची विनंती ह्या पुणशेच्या बाळोगजीच्या पांयां आमी समर्पिया आनी आमी मागया हालेलुया 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 सुम्यांचो ह्या तुज्या सागतान पर्यंत थैरांत हांगासर आयल्यात ह्या वखदांत तूं तांकां आपड समस्यां पर्यंत जावच्या खातीर ती ह्या पुणशेताक ती हांगासर आसात खालच्या फुडें ती विनंती करता आसात मागोळाच्यो जो हो वेळ पवित्र तुज्या सांगाता हांगासर करचून ती आयल्यात तांची विनवण तांचे तेसोमा तांची मागणी तांचे कश्ट तांचे दूख आमी समर्पितना आयक जेजू हो वेळ तुका आमी समर्पिता हर एक तुवें दिलाय त्या परिवर्तनांनी मोगान आमी हांगासर पुणच्या जागी येवन ताजे खातीर मागता हो वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्याक तुका आमी अर्गत आसतना प्रत्येक जावन ह्या सर तेसोमा खातीर प्रत्येक जावन तुज्या थंय पांयां दडयता म्हणून आयल्या हर एकल्याची मागणी तूं आयक समया तूं तांकां दी जायती बरी भलायकी शांत समाधान हर एक तांचो जोर आनी पवित्रत्वेन सत्येन ती सर बरोवन दी म्हणून मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या चिंता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आनी देवा सोपोत मनीस जालो आनी देवा सोपोत मनीस जालो नमान मरी कृपेन भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट तुजे कुशीं जेजू नमान मरी कृपेन भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट तुजे कुशीं जेजू नमान मरी कृपेन भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट तुजे कुशीं जेजू आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जेजू बळका आमचे बेसांव घाल जेजू बळका आमचे बेसांव घाल जेजू बळका आमचे बेसांव घाल ए जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमकां घेतल्याक सदां आनी तुमकां मेळटलें आनी बुडयान तुमकां मुक्तें जातलें तुज्या भोवभगिवंत माय मरयेच्या मजतीचेर पाथ्यो नांव पडयता सोदतांनी मागता आनी तें म्हाका मेळाशें कर मौनपणी तुमच्यो खासगी गरजो आतां बाळोक जेजूक समर्पिया ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितालो तुज्या भोवभगिवंत माय मरयेच्या मजतीन हांव कालतेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुवें मागता फावो कर कोणें आमकां मागोवंक विचारलां तांचोय उगडास कान ह्या पवित्र वेळार
बाळूक जेजूक तांची मागणी आमच्या संगात आमी भेटोवया आनी सांगात आमी म्हणया ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संसार सरत पण म्हजी उतरां सरशिना तुज्या दोबोगेवंत माय मरीच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरोवसो आसा हर एकली ह्या पुणशेता येता आसतना बरवशान येतात आनी तांचो बरवसो तांकां निराशी करिना ह्या वखदां आमी कितें आमकां मागलां तुमकां जायतच्या विजमिता मारी पात तो दिता सुम्याचेर पवाडचा काण दवर सुम्या ती मागली कोण निराशी जावन फाटीं गेल्ली नात आस आमची कळती विनवणी आमची मागणी तो स्विकार करता हर एक मागणी देवा बापांत आपल्या पुता मुखांत आमी मागली आमकां तो मेळटा बाळोजीच्या पुणशेताक आयली हर एकल्यांक की हजारां विस्मितां जाल्यान बरेंपण जालां त्या देखून आस आमी हांगासर परत ह्या नव्यानांत परत घेता आसतना जेजू बाळकाक आमी सांगता मागणें म्हणया ए अजबाच्या जेजू बाळका कंदीन आनी बेजारान बरयल्ल्या आमच्या काळजाचेर उलटी दिश्ट घाल म्हूण तुजेर सत पडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारूं आनी इतल्या अत्रेकान मागणी करपा आमकां दी हाड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरसपण तुजे कुमाक आनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पुता पवित्र सदां सर्वतां आमेन जेजून केल्ल्या सर उपकारांक सांगता आमी अर्गां दिता आसतना प्रत्येक सावन सबार जणांक बरेंपण लाभलां आनी जेन्ना आमकां बरेंपण लाभता आसतना सुम्याक आमी उक्त्यान पसरल्यार आनीकय आमकां तो आशिर्वादांनी भरता आनी तशेंच बरेंपण आमकां लाभता आपल्या जिवितांत त्या देखून 10 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्या 2 जाणांक काजाराचें कार्य बऱ्यान चल्ल्याक ते अर्गां पाठयतात 2 जाणां बरी सैरीक फावो जाल्ल्याक 2 भुरग्यांचे दिनी फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याची BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्याक 4 जाणांक पैन सुरक्षतेन जाल्ल्याक आनी 10 जाणांक लाभिल्ल्या सर उपकारांक ती सांगता अर्गां दितात ताचे सांगता आमची जिवितांत बरेंपण लाभलां विस्मितां जाल्यांत थोडेपणी आमकां ती दिसूंक पुरो आमच्या दोळ्याक आमच्या मनाक ना तर एक घडी सुमी आमच्या थंय आसा म्हणलो एक अपुरबायसो शेवट आमच्या थंय आसा सुमी आमच्या थंय एक अछपां करता आनी ह्या थळार येता एकल्याचीं अछपां सुम्या तो पळयता आमकां एकल्यांक तो पळयता आमचें काळीज तो पारखिता आनी वर्त्या मापान आमचें ते मागणें तो आयकता आनी आशिर्वादान भोगता ह्या देखून जेजू केल्ल्या सर उपकारांक सांगता आमी अर्गां दिवया ए बो उदार बाळोक शिजून तुज्या मुखार आमी सत पडटा तुवें आमकां केल्ल्या येद्या व्हडल्या उपकारा खातीर आमचें अर्गां मेटोवंक आमी आयल्या तुजो काकोळट आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रस्तार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजबाच्या इमासी मरी पात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजें कळमांतली दैवीक मजत जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सुम्याचे नावी आमचो आदर सुम्या दयेन आयक म्हजे मागणे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं सर दयाळेन आनी मोगान बरयल्या देवा आमच्या बापा तुजी गुण करची सगळ पिडेस्त कुडीक लाभोव कस भक्तेला तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वाद करताय या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक सांग विविध पिढींनी कश्टदलांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे दाव पयस कर तुज्या पुता बाळका जेजू कृपेन तांकां कुडयेंत म्हजी पोरती भलायकी लाभय अशें आंगात आनी तुज्या संगतपणान चडलो दैवीक अनुभव सश्टें जिवीत चडूंक तांकां आदार जावं हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी प्रीतिಯ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೀವ ಕುಮಾರರೊಂದು ಘೋರ ಯಾತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರ ಸಾನೆನೆ ಕಲಿಸಿದರು ಆಸ್ವತ್ತನಿಂದ ನೋವಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ
ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेंची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. निसर्पद वेदार्थेव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. आता जेवणाचेर आशीर्वाद आमी मागया. भक्तीन आमी उबी रावया. दोळे आमचे दंपया. मोगळा बापा, तूं अंतरळाच्या सुकण्याक पोसताय, शेतांतल्या फुलांक न्हेसयताय आनी तूं तुज्या भुरग्यांक मोग करताय. ह्या बळोक जेजूच्या पुणशेता येवन आराधान मिसान आनी तशेंच नोवेनांत पात्र घेवंक तुवें आमकां दिल्ल्या अवकाशाक आज आमी अर्गां दिता. आनी प्रत्येक जावन आज हांगासर ह्या नोवेना मुखांत मागण्याची मनशां जावन संतोशाची कुटुंबां जावं प्रत्येक जावन भुरग्यां खातीर आमी मागल्या खातीर सुमयाक आमी अर्गां दिता. ह्या पुणशेताक आमी आयिल्ल्या आसतना ह्या पुणशेताचें जेवण वांटून घेवंक तुज्या नांवान आमी हांगासर जमल्या. तुवें आमकां दिल्लें हें पवित्र जेवण आमी उपकारी मनान स्विकार करता आसतना, हें सेवता आसतना हें क्रिस्त आमचो एकवट मोग चडोवन वचून दी. आनी अशें हें जेवण तयार केल्ल्याच्या वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी सर भक्तीचेर आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेविल्ल्या वरवीं आमच्या मदलो एकवट माया मोग चडो आनी सांगत आस हें जेवण तयार केल्ल्या सर्वांचे आशिर्वाद घाल. हें मी मागता तुज्या पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. आतां दोग जाग एकलो मुखल्यान आनी हांगासर एक आलतरी कडेन तेलवाणी करता. त्या देखून भक्तीपणान तुमी येवचे. पवित्र आत्म्या कृपे सागोर आमचे तूं देवोन ये. आमचे तूं देवोन ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोर आमचे तूं देवोन ये. आमचे तूं देवोन ये. लाभय आमकां तुजी कृपे देणी. लाभय आमकां तुजी कृपे देणी. बोळादी कर आमची अस्कजिणी. बोळादी कर आमची अस्कजिणी. बोळादी कर जिणी.
पवित्र आत्म्या कृपे सागर आमचे तूं देवोन ये आमचे तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागर आमचे तूं देवोन ये आमचे तूं देवोन ये कुटमांजिये कामी माया मोगा कुटमांजिये कामी माया मोगा लाले मागतां लाभय तुजी कृपा लाले मागतां लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागर आमचे तूं देवोन ये आमचे तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागर आमचे तूं देवोन ये आमचे तूं देवोन ये वावरून दैवी शेतान निस्वार्थ मोना वावरून दैवी शेतान निस्वार्थ मोना तेलाय आमकां जेजूच्या मोगा तेलाय आमकां जेजूच्या मोगा केन्ना तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा तो न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम फाटल्या वर्सा तावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयतां तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात तुमकां अभिनंदन ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो फाटल्या वर्सांतांव जायत्या वर्सांतांव ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.